वेदश्रीच्या कुळारावटेंच्यो आनी लागींच्यांच्यो पुलीस जबानी घेवप चालूच आसा. मात 6 दिसां उपरांतूय पुलिसांनी कोणाकूच भितर उडयल्लो ना. आयतारा पुलिसांनी वेदश्रीचो मावस भाव, भयण, मैत्रीण अशी लागींच्यांची जबानी घेतली. वेदश्रीची माय, माव आनी घोवाचो अटकपूर्व जामीन अर्ज सोमारा मडगांवां कोर्टात सुनावणेक येता. इतले मजगतीं मासोर्डेच्या लोकांनी आरोपीक अटक जाली ना जाल्यार मिणकुऱ्या तांच्या घराचेर मोर्चो व्हरपाची शिटकावणी वाळपयच्या पुलिसांक दिल्या. घरचो लोक पिट्टा म्हूण वेदश्रीन आपल्या 4 वर्साच्या चलयेक घेवन कुठ्ठाळे पुलावेल्यान उडी मारिल्ली. जुवारी पुलावेल्यान न्हंयत उडी मारून जीव दिल्ल्या वेदश्री परबाचो घो योगेश, माव आत्माराम आनी मायन मडगांव सत्र न्यायालयांत अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज केला. ह्या अर्जाचेर सोमारा मडगांव सत्र न्यायालयांत सुनावणी जातली. वेदश्रीची आवय लक्ष्मी गांवसान केल्ल्या कागाळीक लागून मडगांव पुलिसांनी वेदश्रीचो माव पुलीस उपनिरीक्षक आत्माराम परब, घो योगेश परब आनी वेदश्रीच्या माय आड IPC 306 कलमा खाला गुन्यांव नोंद केला. इतल्या मजगतीं मासोड्डें वाळपयच्या शांतादुर्गा कला आनी नागरीक मंचान वाळपय पुलिसांक निवेदन भेटोवन 4 दिसां भितर योगेश परब आनी हेरांक अटक करची अशी मागणी केल्या. अटक केली ना जाल्यार पुलीस स्टेशन आनी योगेशाच्या मेणकुरच्या घरार मोर्चा व्हरपाची शिटकावणी दिल्या. वेदश्री मासोड्डे गांवची दुआसली. ना जाल्यार आमी फुडली जे आमचे कितें हें आसा कृती आहा ते आमी ठरयतले. इतल्या मजगतीं मडगांव पुलिसांनी आयतारा वेदश्रीच्या कुळारच्या लोकांची जबानी घेतली. प्रुडंटा खातीर मडगांवच्यान सावियो डायस आनी वाळपयच्यान दिनेश करपे. GMCतली ब्लड बँक आनी बाकीच्या लॅबांनी सध्या टॅक्निशियन मेळना जाल्यात. दर दिसा शेकड्यांनी लोक ब्लड टेस्टी करूंक येतात, पूण ब्लड बँकेत कर्मचारी जाय तितले नाशिल्ल्यान लोकांची वरांची वरां रावनूय कामां जायनात. एके वटेन दुयेंती आनी तांचे बरोबर येतल्यांचे हाल जाल्यार आशिल्ले लॅब टॅक्निशियनाक सुसेग म्हणून ना. हरवें सोदतल्या प्रायवेट लॅबांक मेळटा भाजिल्लें. प्रायवेट लॅबांचो GMCत बिझनस जाला, पूण मातसो वेगळ्या पद्दतीन. पळयात रिपोर्ट. GMCतल्या 5 लॅबांक सुमार 60 कर्मचारी आसात, पूण काम चड आनी कर्मचारी उणे आशिल्ल्यान ब्लड बँक आनी बाकीच्या लॅबांनी टेस्टीक म्हूण येवपी लोकांक थंय वरांची वरां वाट पळयत रावचें पडटा. इतलें करूनय कर्मचारीच सारके नाशिल्ल्यान दुयेंतीचें काम दिसभर रावन सुद्दां जातलेंच म्हूण सांगप कठीण. दुयेंती, ताचे बरोबर येतले लोक आनी लॅबांतलो आशिल्लो टॅक्निकल स्टाफ तिगांचे हाल. ब्लड बँक, बायोकॅमिस्ट्री लॅब, मायक्रोबायोलॉजी, पॅथो लॅब आनी OPD 13 हे 5 लॅबांनी सुमार 60 कर्मचारी आसात, पूण टॅक्निशियन साप उणे आशिल्ल्यान फाटल्या 2 वर्सांत काम 2 ते 3 पटीन वाडलां. एका कर्मचाऱ्याक 2-3 मनशांची कामां करची पडटात. मंडूर हेल्थ सेंटर आनी TB हॉस्पिटलाची सॅम्पलां GMCतूच येतात, ताका लागून काम आनीक वाडलां. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण फाटल्या 2-3 वर्सांत रित्या जाल्ल्या टॅक्निशियनांचे पोस्ट सरकारान भरिल्लेच ना. कितलोसोच तेंप जालो GMCचो कारभार असोच चल्ला. लॅबांतले आशिल्ले कर्मचारी रजेर वतात तेन्ना उरिल्ल्यांचे आनीक हाल. मात चांदी प्रायवेट लॅबां आनी तांच्या एजंटांची. GMCतली प्रायवेट लॅबांची गुंडूलसांवां प्रुडंटान हे पयलीं रक्तचरित्र रिपोर्टांतल्यान उक्तेडार हाडिल्लीं. आतां त्योच गजाली वेगळे पद्दतीन चल्ल्यात. इतलेंच. कोण कोणाक विचारतलो? सरकाराक ह्यो गजाली खबर नासतना GMCत असलो सगळो कारभार चल्ला म्हणप म्हटल्यार मोठें धाडस. प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे. वास्को कदंब बस स्टँडाची सामकी दशा जाल्या. बस स्टँडार वतले जाल्यार रस्त्यार व्हडली व्हडली फोंडकुलां पडल्यात. बसींचे टायर पंक्चर जातात, पट्ट्यो मोडटात म्हणून आत्र्या पयऱ्यान बसीकारांच्यो कागाळी. तांचे बरोबर पॅसेंजराकूय धकचपाटे. सद्या खंय कदंबा कडेन काम करतले जाल्यार पयशे ना. पयशांची वेवस्था जाली की बस स्टँडाचें काम हातान घेतले म्हूण कदंबाचो संचालक उलयता. वास्को कदंबा बस स्टँडाचेर सगळ्याक व्हडले व्हडले खड्डे पडल्यात. ह्या होणक्याक लागून बसीचे टायर पंक्चर जातात आनी कांय वेळार पट्ट्यो मोडटात. प्रवाशाकूय खूब त्रास जातात. तरी पूण हे करता करता म्हणून आता 1 वर्स कितें जावपा येयलें आतां. करूंकूच ना. त्या खड्ड्याक लागून आतां गाडयेचे टायर पंक्चर जाता. खड्डे पळय, हे सायडी खड्डे, ते सायडी खड्डे, गाडी पळय भितर काडपा सारकी मेळना. पयलीं म्हूण कदंबा टोल बी येतालो, आतां टोल बी घेयना अशें. पूण पयलें पळय रस्ते कामू करना मरे, करता म्हणटा. आमची गाडी वयताना केन्ना टायर पंक्चर जाता, केन्ना पट्टी मोडटा. 1,500 रुपया लॉस जाता आमकां. आमची ट्रिपी वयता, पेमेंट पासून सारकें मेळना आमकां. पूरा गड्ढा गिर गया है ना, इसकी वजह से एक तो गाड़ियों का प्रॉब्लम होता है, पैसेंजर्स का प्रॉब्लम होता है, पैसेंजर्स को पीठ का प्रॉब्लम हो सकता है और गाड़ी इतना ख़राब हो जाता है कि हम लोग भी कभी कभी चढ़ने को और उतरने को भी इतना तकलीफ होता है. इधर पावसान आमी दिसता हांगा गोरवां आसता आनी हांगा बेवडा सुद्दां आसता. पिवन हांगा सगळे अळशी करून गेलो, बसपाक बी मेळना. पयशे नाशिल्ल्यान सध्या सगळीं कामां करप शक्य जावचें ना अशें कदंब महामंडळाचो संचालक दीपक नायक म्हणटा.
जो डेपो रॅम्पान उदीक भरलेलें आसा हांवें काल पर्सनली इन्स्पेक्शन केलां काल फूल इन्स्पेक्शन केलां त्या रॅम्पान उदीक भरलें ती एरिया सगळी शेताची असल्या कारणान कोणाक सगळे झरे पडलेले आनी आतां न्हू 10 वर्सां पयलीं अशेंच जाल्लें आहा. वास्कोच्यान दिशांत परब. घेऊया एक विराम.